मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक कापुचीन फ्राद भावांचो प्रणाम. आज आमी वांटून घेवचो मोरयाळ 8वो कार्मेल सायबीण, कार्मेल माई, कार्मेल राणी मोरी मायेक दिल्लें आनी एक अभिदान टायटल. ह्या कार्मेल मायेचें सायबिणीचें फेस्त जुलायच्या 16 तारखेर हर एक वर्सा आमी पुवीस जावन आचरसिता. मोरी मायेक आमी वेगवेगळ्या रितीन मान करता. कोंकण घेवन तेर्स म्हणून तिका होगळसिता. आमच्या साल्वासावाचें मिस्तेर आमी तेर्सा वरवीं नियाळता. सबारां आमचे पैकी मोरी मायेची आर्लोक गळ्याक घालतात. ह्या घरांनी कुडांनी जोगत्या जाग्यार काटल्यार दवरतात. मोरी मायेची इमाज रुपणें पिंतूर दवरन तिका आमी कातोलीक बोवाडती जावन एक जोगतो स्थान जागो दिता. हर एका फ्रिगजींत मोरी मायेक म्हूण बांदिल्लो ग्रोट्टो आसता. संदर्भा प्रमाणे त्या ग्रोट्ट्या लागीं आमी जमो जाता मोरी मायेक मान करूंक. आमच्याच घरांनी ग्रोट्टो बांदून मोरयेक व्हरतो जागो आमी दिला. नित्यादर सायबिणीचें रुपणें आमच्या घरान आसा. थोड्यांच्या घरांनी लुर्द सायबिणीचें आनी थोड्यांच्या घरांनी फातिमा सायबिणीचें आनी वेलंकणी सायबिणीचें अशें मोरयेक मान गौरव दिवनूच आसा. कार्मेल राणी, कार्मेल माई हिणें आमकां दिल्लें बोव वर्तें देणें गिफ्ट बेंतीन. The scapular is a sign of Mary's quiet presence. म्हळ्यार बेंतीन मोरी मायेचें मौन हजरपण. मोरी माई मौन रावन आमचे संगी हजर आसा, आमकां राखता, सांबाळटा म्हणलो एक विश्वास ही बेंतीन व्यक्त करता. कार्मेल मायेन बेंतीन दिली. कार्मेल माय म्हळ्यार कोण, ह्या बेंतिनेचो अर्थ कितें हें समजोवच्या पयलें कार्मेल म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ आमी समजोवया. कार्मेल पवित्र पुस्तकांत एक बोव पवित्र जागो आनी ह्या कार्मेल जाग्यार कितें घडलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हाच्या विशयांत विवरण दिता फ्राद रिचर्ड क्वाड्रस. पवित्र पुस्तकांत जायत्या दोंगरा विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा. थाबोर दोंगर, सैनाय दोंगर, तशेंच होरेब दोंगर आनी कालवार दोंगर. आनी त्या दोंगरा पैकी आनी एक दोंगर आमकां आयकोंक मेळटा, तस्सो जावन आसा कार्मेल दोंगर. आनी हो कार्मेल दोंगर एक आध्यात्मीक जागो आनी हो आयच्या इस्रायलांत आसा. आनी ह्या कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवादी येल्लो. हांगासर एलिया प्रवादी इस्रायल परजेच्या सडवणे खातीर म्हळ्यार जायते वळवळ नासली एक व्हडलो दुकोळ थंय आयिल्लो आनी त्या दुकोळांतावन तांकां भायर हाडच्या खातीर एलिया प्रवादी त्या पर्वतार ह्या कार्मेल दोंगरार मागोन आसलो. आनी अशें तो मागोन आसता आसतना सर्वेस्परा देवा लागीं तो 8 दीस मागोन आसतना 7व्या दिसा ताच्या सेवकान ताका एक बरी खबर हाडिल्ली जावन आसा. आनी बरी खबर कसली गे म्हळ्यार ताणें देखिल्लें एक विजन. आनी ताणें कितें थंय पळयलें, एक मनशा रुपाचो पांय ह्या मेट त्या दर्यातावन वयर येवचें ताणें पळयल्लें जावन आसा. आनी ही बरी खबर तो येवन एलिया प्रवादीक सांगता. आनी एलिया प्रवादी खुशी जाता आनी हें एक वर्तें निदर्शन ताका ताच्या मागण्याक जाय जाल्यार फळ दिवंक सांगता. उपरांत सिरादारींचो पावस येवन इस्रायलागार बाचाव जातात त्या व्हडल्या दुकाळातावन. एलियान देखलें मोड एक अवंकार चलयेचे बरेंपण. हे अवंकार चली
एक संकेत थंय जावन आसली म्हणून इजाया प्रवादी म्हणटा. इजाया प्रवादीच्या उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितालो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एक पुताक जल्म दिताली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतले. उपरांत थंय वस्तीकडच्या प्रादिनी एलियाचें निदर्शन घेवन येवंक आसच्या मेस्सियाच्या अवकार आवयच्या येण्या खातीर ते राखोन आसले. ताचे उपरांत कार्मेलीत वडदीचें मूळ एलियाच्या काळारीत जावन आसलें म्हूण आमकां सांगतात. कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवादी बाल देवाच्या 450 याजकांक आत्मीक तरान परगट रितीर तांचे तर्क करता आनी हाचे उपरांत तांकां सलवयता आनी तांचे थंय नाश जाता. आनी उपरांत एलिया प्रवादी कार्मेल दोंगराच्या उत्तुंगाक वचोन धरणीर सरपडोवन आपली तकली आपल्या दोनी पांयां मदें दवरन देवा कडेन मागता ह्या लोकांक आपल्या इस्रायल परजेक संपूर्ण तरान बचाव कर म्हणून. ही आमकां पयल्या रायाच्या बुकांत अध्याय 18 ओळ 40 आनी 2 आमकां ह्या पर्यंत सांगता. तो ताचे पांयां मदें आपली तकली दवरन देवा लागीं 8 दोस मागोवन आसलो आनी देवान ताचे मागणें आयकलें. जायत्या बरेपणार पावस त्याच वेळार येवन तांची बाचावी जाली. पवित्र पुस्तकांत कार्मेली एक दोंगर एक पवित्र जागो. एलिया प्रवादी थंय मागोवंक गेलो. ताचें मागणें देवान आयकलें म्हणून फ्राद रिचर्डान सांगलें. समूएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 25 ओळ 2 थंय कार्मेल दोंगरा विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. मुखार जोशुआच्या पुस्तकांत अध्याय 15 ओळ 15 कार्मेल दोंगराचो प्रस्ताप आसा. कार्मेल दोंगर एक मागण्याचो जागो, पवित्र जागो. एलिया प्रवादीक थंय देवाचो अनुभव लाभलो. 12व्या शतमानांत थोडे लायक मठवासी साधू वनवासी त्या दोंगराक आयले. एलिया प्रवादीची चरित्रां तांकां कळीत आसली. कशें एलिया प्रवादी एकसुरो जावन त्या दोंगरार मागतलो गी, तशेंच ह्या मठवाश्यांक आमी एकसुरे जावन एकसुऱ्या सुवातेर मागोवंक जाय म्हणली एक आशा उपजाली. ते थंय मागोवनूच आसले. वर्सां पाशार जाताना आमी एकसुरे रावचे गाल्याक एक कम्युनिटी जावन, एक समुदाय जावन, एक फ्रेटर्निटी जावन, सांगाता बाबाव जावन जियेया म्हणलें एक मोन तांकां आयलें. आनी हे बाबाव जावन जियोंक तांकां नेमां दिलीं जेरुजलेमाचो पत्रियार्क सांत आल्बार्टान. आनी हांचो ध्येय जावन आसलो देवाचे उपदेश, देवाची नियमां, देवाची नेमां दीस रात काळजांत आनी मोनांत जगोवन दवरची. ह्या मठवर्सांनी मुखार सांगाता जियेत आसतना तांच्या मागण्याक एलिया प्रवादी एक आदर्श जालो. तर मागण्याक तशेंच सांगाता जियोंक मोरिमायेक तांणी आदर्श जावन घेतलें. मोरिमाय तांची आदर्श देखून, मेलफंक्त देखून त्या मोरिमायेक तांणी एक त्या कार्मेल दोंगरार एक कोपेल बांदलें. तें कोपेल मोरिमायेक तांणी समर्पिलें आनी त्या मोरिमायेक कार्मेल सायबीण म्हणून नांव आयलें. ह्या दोंगरार सांगाता जियेवन आसतना त्या मठवाश्यांक एक नांव पडलें, कार्मेल गुड्याच्या अंकवार सायबिणीचे भाव. आनी मुखार ते कार्मेलीत जावन फामाद जाले. कुर्साचो सांत जुवांव, लिझियोची सांत तेरेजा, अविलाची सांत तेरेजा, कार्मेली शेतांत प्रमाद सांत नवाडदीक सांत कार्मेलीत वडदींत तांच्या धार्मीक जिणयेंत नवे साव नवीकरण हाडले हे सांत. हांचे पैकी आज आमी उलो करचो सांत सेंट सायमन स्टॉक.
कार्मेल सायबिणेन एका दर्शनांत सायमन स्टॉकाक बेंतीन दिली. हो सायमन स्टॉक कोण, खंयच्या गांवचो हाच्या विशयांत चडीत माहेत आमी जोडया. बेंतिनीचें देवास्पण आमी म्हणटा आसतना सांत सायमन स्टॉक आनी बेंतीन हाका लागशिल्लो संबंद आमकां पळोवंक मेळटा. सांत सायमन स्टॉक बेंतिनीच्या देवास्पणाक लागीं जाल्लो. पयल्या अभिप्राया प्रमाणे सायमन स्टॉकाक पयलें कसली विजन मेळिल्ली ना, पूण 14व्या शतमानांत म्हळ्यार लगभग 100 वर्सां उपरांत जुलायची 16 तारीख 1251 ताचे पयलें विजन पळोवंक मेळिल्लें जावन आसा. आनी हातूंत सायमन स्टॉक एकलो ब्रिटीश मनीस, देवाचेर ताका वर्ती पातयणी आसली, देवाचेर अखंड बावट ताका आसलो. आनी हो देवाचो मनीस मरये लागीं मागता, म्हज्या वडदीक जाय जाल्ली एक बरी सवलत तूं म्हाका दाखोवन दी तिच्या लागीं म्हणा लागलो. आनी अशें सांगिल्लें आसा. ओंकार माय बेंतीन आपल्या हातान कान घेवन ताका दिश्टीक पडुल्ली. आनी उपरांत ह्या बसवणेचो अर्थ असो केलो की कार्मेल वडदीची ही बेंतीन घेवन आपलें देव आपोणे मुखारसून गेले तर ते पंथाक पावोवंक तीच कार्मेल माय तांकां आदार दिताली. आनी हे सगळें याजाक जातालें. म्हळ्यार ह्या बेंतिनीच्या देवास्पणांत एक जाल्ले ते कार्मेलीत भाव आपलें सिकाप संपोवंक सांगताले. आनी तीच कार्मेल माय तांकां जाय जाल्ले बरी तांच्या सांगाता ती सोलोन आसली म्हणून सांगतात. 16व्या शतमानाच्या सुरवेर कार्मेलितांनी ही बेंतीन लायक मनशांक एक नसेण जावन तांच्या वडदी कोण कडेन येतात की तांकां दिवंक सुरू केल्ली. आनी ह्या वडदीक शिरवंक मोन आसल्यांनी ही बेंतीन घेतिल्ली जावन आसा. अशें बेंतिनीचें देवास्पण जायतें वाडलें. सांत सायमन स्टॉकाच्या त्या बेंतिनीचें एक बरेंपण सगळ्या परजेक मेळच्या बरें जालें. आनी उपरांत आमी पळयलें जाल्यार ह्या बेंतिनेचो बरो संबंद सांत सायमन स्टॉकान आमकां दाखोवन दिलो. तेच कार्मेलीत वडदीच्या फ्रादिनी तो मरये सांगाता घेवन आपणाक बरो संबंद दिल्लो पुता आनी दुवे म्हणल्या बरी ते ओंकार माई तांकां सांबाळन व्हरताली. पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान 2001 इस्वेंत बेंतिनीच्या नेसणेंत म्हळ्यार 750 इयर्स वर्सांची एनिवर्सरी आचरण करता आसतना म्हणा लागलो, वेळा काळांनी कार्मेल मायेचें देवास्पण ह्या बेंतिनेद्वारे सगळ्या इगज मातेंत एक दिरवें जावंक पावलां. हे एक देवास्पण विस्तारूंक लायलां. मातेक इतल्या सरळ रितीचे हे नेसण तिणें दिल्लें आमकां आज एक आपुरबायेचें नेसण जालां. मात्र न्ही आसता सगळ्या इगज मातेंत देवाचें वर्तेपण दिसून येता ह्या बेंतिनेद्वारे. त्या देखून जुलाय 16 तारखेर एक मरियल स्मरण म्हणून लितुर्जिक कॅलेंडरांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तें नमियारलां. आनी उपरांत हें कार्मेल मायेचें एक व्हडलें फेस्त म्हणून आचरण करतात. जॉनेस ग्रॉसी 1413 आपल्या विरिदारियूम म्हणल्या बरोवण्यांत म्हणटा, देवाची माय सायमन स्टॉकाक ही बेंतीन आपल्या हातांत दिश्टीक पडोवन दिता आसतना ही उतरां अशें ती म्हणा लागली. ही उतरां हांव इंग्लिशांत सांगता. This shall be the privilege for you and for all the Carmelites, that anyone dying in this habit shall be saved. आनी हाचो अर्थ आतां कोंकणींत हांव तुमकां सांगता. हे एक वर्तें नेसण ह्या सवलताय तुका आनी सर कार्मेलितांक हांवें दिवचें जावन आसा.
कोण एकलो ह्या बेंतिणेच्या नेसणार मोर जाल्यारी तो ससनाचें सूख जोडूंक पावतालो. ह्या वरवीं बेंतिणेच्या नेसनाची गिरेस्तकाय जायत्या जाणांक विस्तारली. बऱ्या वर्त्या मनान हे नेसण नेसले सगळे सलवार जातले म्हूण कळोन आयलें. ह्या देखून जायते ब्रिटीश अधिकारी इवन किंग एडवर्ड आनी जायते दुसरे गानाचे मनाचे मनीस ते ह्या बेंतिणेक लागीं सरले आनी तांच्या मुस्तायकेच्या भितर ही बेंतीन घालून ती एक नेसण म्हूण चिंतून मरणांत ते एक जाले. आनी अशें आसता बेंतिणेचेर फात्तेणी आनी बाबार्थ इतलो वाडलो की कोणीय मनीस ही बेंतीन घालून मरण पावत जर ससनाच्या सुखाक तो पावतालो तो नास जावचो ना म्हणलें एक अभिप्राय आनी एक फात्तेणी आनी हो एक भावार्थ लोकां मदें जायतो विस्तारून आयलो. कार्मेल सायबिणीन सांत सायमन स्टॉकाक बेंतीन दिता आसतना सायमन स्टॉक कार्मेल वर्दीचो जनरल जावन आसलो. कार्मेल वर्दीच्या सरसंध्यांनी हे नेसण न्हेसूंक जाय म्हणून मोरी मायेन सांगलें. हे नेसण कार्मेलितांक भावांक आनी भयण्यांक मात्र न्हय एक लायकांकी पावोवंक जाय तांणी न्हेसूंक जाय म्हणल्या एका उद्देशान कार्मेलितांनी हे बेंतीन मोरीमायेच्या सांगतपणाचो संकेत म्हणून सांगून बेंतीन जाता तितली सगळ्यांनी घालूंक जाय म्हणलो एक संदेश लोकांक दिलो. देखून आज एकलो भुरगो ह्या भुरगें पयले कुमगारखण घेतना कोंता सांगता त्या भुरग्याक बेंतीन दिवची रिवाज आसा आनी ती बेंतीन भुरग्याच्या गळ्याक घालतना हो संकेत मोरीमायेच्या रक्षणेचो मोरीमाय राखता सांबाळटा म्हणलो एक संकेत जावन त्या भुरग्याक दिवन याजक ह्या बेंतीन कोण घालता तो मागणें त्या भुरग्याचेर करता आनी भुरग्याक बरें मागता. कार्मेल मायेन दिल्ली ती बेंतीन कंदू बण्णाची ब्रावन स्कॅपुलर म्हळ्यार पुडी रंगाची ती बेंतीण एक मोरयेचें सांगतपण आमकां आसा. मोरी आमकां आमचे खातीर मागता म्हणून जागोवंक परत परत आमच्या मोतीक हाडूंक आनी हें मोरी मायेचें भक्तीपण आज बेंतिणे वरवीं बलिश्ट जाला. द स्कॅपुलर इज ए सायन ऑफ मेरीज क्वायट प्रेझन्स म्हणून वडोल सांगलें. हाचे सांगता ही बेंतीण इज प्रेयर इट सेल्फ. द स्कॅपुलर इज अ प्रेयर. बेंतीण एक मागणें. हांव बेंतीण घालतना हांव बेंतीण न्हेसतना मागणें करतां. मोरये लागीं हांव मागणें करतां आनी बेंतीण घाल्ल्या एका व्यक्तीक ह्या जागाक जावं दी लायकाक जावं दी धार्मीक भाव भयण्याक कोणायकी जावं दी हीच मोरी माय जेजूच्या काळजा सरशी ओडटा म्हणली फातयेणी आमची. बेंतिणेंत 3 संगती आटापून आसात. एक वेनरेशन, दुसरें कॉन्फिडन्स आनी तिसरें लव. वेनरेशन म्हळ्यार मोरयेक आमी आमच्या गळ्यांत बेंतीण घालून तिका मान करता, तिका आमी गौरव दिता. कॉन्फिडन्स मोरी मायेंतय आमी आमची फातयेणी बाबार्थ आमी उसारता म्हळ्यार तो ट्रस्ट म्हणटात. आनी लव मोरी माय आमचो मोग करता आनी आमी तिचो मोग करचो. आनी ही बेंतीन सोडवणेचो संकेत अनवरतावन आमकां बचावी दिता आनी शांतीचो एक गुर्त बेंतीन जावन आसा. बेंतिणे वरवीं मोरी मायेंतय आमकां आसचें भक्तीपण आमी उसारता आनी भक्तीपण उसारतना
त्या बेंतिणे वरवीं आमकां बरेंपण लाभता. ह्या बरेपणा विशयांत बेंतिणेंतावन कसलें बरेंपण आमकां लाभता. बेंतिणेचें नेसण कोण नेसता गी तो आपल्या जडते उपरांत देवाक भेटता आनी मोरीमाई तिचे विणवणी आनी मागणी आमकां कुमक करतात म्हणून सांगतात. तशेंच मरियेन जेजूचो पाटलाव केल्ल्या बरी ती बेंतीन नेसले आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय म्हणलें एक आपणचें बरेंपण आमकां आसा. देवाच्या खुशेक आनी ताच्या योजनाक आमी खलतीमान घालचें जावन आसा. ह्या बेंतेचें बरेंपण जायते जाणांक असो एक अनुभव जाल्लो आसा की केन्ना ती बेंतीन घालून खंयच्या खाळोकार जावं दी खंयच्या जाग्यार जावं दी ती वता आसतना ही बेंतीन आपल्या गळ्यांत आसतना सैतानाचे वायट शक्तीचे कसलोय दाबाव तांचे वयर पडचो ना, कित्याक मरीमायेची ती बेंतीन तांच्या गळ्यांत आसा म्हणून ती व्हरत्या धैर्यान मुखार वेतात. म्हज्या जिवनांत हांवें आयकल्लें जावन आसा. डिवायनरिटी सेंटर पटांत एक चेरको भुरगो आयिल्लो आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर आमगेर लव बर्ड्स आसात, जायतीं लव बर्ड्सां मरतालीं आनी ह्या वेळार कोणी म्हाका येवन सांगलें तूं हें मरनांतल्या बरी दिश्ट काडच्या खातीर हेरांनी तुज्या लव बर्ड्सार दिश्ट घाल्यार ते पडनांतल्या बरें रावच्याक तूं एक कुंटो एक निवल आनी एक वाण बांद म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. आनी कंडिजन म्हाका कळीत आसलें फादर हें पितीसपण म्हणून. त्या वेळार हांवें वचून एक बेंतीन हाडली, फातरा लागीं व्हेली, बरी करून बेंजार केली आनी ती बेंतीन हाडून त्या गुडा लागीं हांवें बांदली. ताचे उपरांत एकच एक लव बर्ड्स मेल्लें ना. आनी हें आयकून ह्या तरणाट्या चल्याचो भावार्थ पळोवन हांव खुशी पावलो आनी ताका म्हळें वय आमची कार्मेल माय आमकां सदांच सांबाळटा, ती आमकां राखता. भावार्थ बरवसो आनी मोग हाच्या मार्गदर्शनार चलोवंक बेंतिणेच्या नेसणाचें बरेंपण आमकां आदार दिता. हर एक घडये कळमीत नासतना मागोवंक ही बेंतीन आमकां बरेपणाक पावता. तशेंच देवाचें हजरपण आमच्या भोंवतणी आमी पळोवच्या खातीर आनी सर एका सन्निवेशांत आमी देवाचो हात पळोवंक ही बेंतीन आमकां आदार जाता. तर हे कार्मेल मायेची वर्थ नेसण आमकां तें दिल्लें, आमी तें नेसता आसतना आमच्या जिवनांत जायते फावटी बरेंपण जाता मात्र न्ही जेवसार पळण धांवता म्हणून म्हज्यात आवयन म्हाका ल्हान आसतना सांगलें आजुनी उडास आसा. ती म्हाका म्हणटाली ती बेंतीन घालता आसतना खंय तुमी सिरकोन निसरून पडल्यात जाल्यार ती बेंतीन तुमकां राखताली आनी असले राखणी असले बाचावी ती बेंतीन आमकां दिता. बेंतिणेंत आमकां मोरयेचें सांगातपण लाभता आनी मोरयेचें सांगातपण लाभतना सैतानाचें बळ अस्कत जाता. आमकां आमच्यो ताळण्यो जैत व्हरूंक तीस मोरी माय कृपा दिता म्हणून फ्रादर रिचर्डान सांगलें. हांगासर आनी एक गजाल एक विशय आमी उगडास धरचो भोव गरजेचो. बेंतीन घाल्लेंच आमकां सक्कड सारकें जाता म्हणून चिंतचें न्हय. म्हळ्यार बेंतीन इज नॉट मॅजीक, बेंतीन मॅजीक न्हय. आनी एक विशय कितें गी म्हळ्यार आमकां बेंतीन घाल्ल्यांचें सलवासांव लाभता, सुटका लाभता म्हळ्यार ऑटोमॅटीक जावन एक सलवासांव लाभता म्हणून पातयेवचें न्हय. एक पटी आमी बेंतीन गेल्या उपरांत त्या बेंतिणेंत सकत आसा आनी मोरीमायेचें सांगातपण आमकां सदांच आसा आनी तें सांगातपण पातयेवन आमी जियेत आसतना मोरीमायेन जियेल्ल्या बरवीं देवाच्या कुशेक तिणें कालती मान घाल्ल्या बरें आमी देवाच्या कुशेक कालती मान घालूंक आसा. अशें जाल्यार खंडीत जें कितें आमी नेसता ती बेंतीन आमचे जिणयेंत एक बलिश्ट हातेर जावंक पावता. आमचे एक आत्मीक हातेर जावन आमकां सांगात दिता, धैर्य दिता, आमकां देवसराची ह्या सैतानाचें बोळ पाडाव करूंक आनी नास करूंक. जायते पाप साहेब आनी संत भक्त
हे बेंतिणेचे नेशना विशयांत जायतें बरेंपण आमकां लाभल्लें आनी ही नेसण आमी नेस जाय म्हणून आमकां सांगून तो आसात. कशें जायते फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फिल्म स्टार आपली मुस्तायकी हेरांनी घाली जाय म्हणून आनी तांचे मोनोग्राम तांच्या आंगार आसा जाय म्हूण चिंतात की तशेंच मोरी माय तिची नेसण तिच्या भुरग्यांत आसा जाय आनी त्या देखून तिची भुरगीं सगळीं एक कुटुंब जावन चिय जाय म्हणून आशेता. तर कार्मेल मायाचें तें नेसण आमी सगळीं नेसता आसतना एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक तें वर्तें देवासपण आमी सदांच आदारया. जुलयाच्या 16 तारखेर कार्मेल मायेची परब आचरण करता आसतना बेंतिणेचेर आशिर्वाद घालून ही बेंतीन वांडची एक रिवाज आजुनी आमकां पळोवंक मेळटा. प्रत्येक तरान कार्मेलीत फ्राद आसच्या कोवेंतांनी ते ही बेंतीन आशिर्वादीत करून जे देवासपण वाडोवच्या खातीर आनी तातूंत हांव बरेंपण लाभच्या खातीर ते वांडटात आनी हें बरेंपण आम सर्वांक लाभों दी. कार्मेल माई आमकां जाय जालो आदार दिवं दी. कार्मेल मायेच्या बरेपणांत सदांच आमी जियेत आसतना देवाची वर्ती मोगाळ भुरगीं जावंक तीत कार्मेल माय आमचे पासत विनंती करून दी. कार्मेल माये आम्हा पासत विनंती कर.